पिळगावची खण येरादारी परत सुरू करची म्हणून उपजिल्लोधिकाराच्या कचेरीत बसका झाली. ट्रान्सपोर्ट समज जर असं बंद उरलो जाल्यार एक कामगाराचें भवितव्य म्हाका काळोखान कशें दिसता. तेंचो फ्युचर ना. कित्याक जेन्ना कंपनीक कितें येणावळ येना, एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कंपनी आमकां कामगारांक कितें दितली. मायनिंग ड्रग चलताले त्या प्रमाण कामगार भाव आसा पळय तांचो विशय आसलो म्हणटा बाकीचो विशय. तो विशय म्हणटा वेवस्थीत मायनिंग चलताली. पूण हो आतां मदींच जेन्ना आतां पावस आमचो सिजन स्टार्ट जाल्या उपरांत जो पवित्रो बाकीच्या थोड्यांनी लोकांनी शेतकऱ्यांनी घेतलो पळय तो पवित्रो घेता आसतना तेंच्यांनी आपलो विचार करता आसतना आमचो सगळ्यांचो विचार करूंक जातो. कित्याक गेल्या 12 वर्सां आमी त्रास काडलेले आसा हेचे. आमकां ड्रगवाल्यांक म्हणटा ते कसलोच म्हणटा ते सोर्स ऑफ इन्कम बाकीचे हे मायनिंगचो हेचे सोडून आमकां कांयच नासलें हेचेर. शेतकरी म्हणटा योग्य तो तोडगो काडपाचे चल्ला. सो ओवरऑल सकारात्मक आता सगळें. सो डिस्कशन इज ऑन पॉझिटिव्ह नोट आणि होपफुली सोल्युशन येतलें अशी सध्या तरी अपेक्षा आमकां आसा. सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट. सगळ्या शेतकऱ्यांच्या, कामगारांच्या आणि लोकल्स सगळ्यांक विश्वासान घेवन कितें सोल्युशन काडपाक एडमिनिस्ट्रेशन ट्राय करता. जर सरकार पुलिसाचो वापर करून जर सुरू करूंक सोदता जाल्यार सरकाराचो विश आमी कांय करूं शकना. तेका योग्य ते उत्तर मागीर त्या प्रमाणात दिलें वयतलें. सांजे उसरा सार्वजनिक रस्त्यावेल्यान 20 ट्रक सोडले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.